तुझ्या गोंयकारांनो, म्हजें नांव आंद्रे वेगस वास्को पोर्तुगीज. जे दिसाक बेनावली फर्स्ट रॅली जाल्ली आरजीची, त्या दिसाकसून म्हजें काळीज मोडलें. कित्याक कोण तरी मुखार सरलो हें गोंया सांबाळपाक म्हणून. आनी तेज्यानसून तें काळजान आमचें एक खीण किल्लोलें, तें खीण मुखार घेवन आमी आरजीक फुडो केलो. आनी आरजी पासत हांव जायतेच आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी जायतेच वावुरले. समजून गोंया कितें बदल येतलो म्हणून. जशें इलेक्शन जालें, सगळें जालें, तेन्ना आमकां कळ्ळें कित्याक जो मनीस गोंया मुखार व्हरूंक सोदता तेजें कॅरेक्टर बरो आसपाक जाय. कॅरेक्टर म्हणजे कितें? ही इज टोटली एरोगंट, एडामंट तो मनोज म्हणटा पळय. कित्याक ताका दुसऱ्याचें आयकूंक नाका. तो कितें सांगता तें तुमी आयका. अशें करून गोंया व्हरपाक जायना. ही शूड बी फ्लेक्सिबल. दुसऱ्यांचे विचार आयकूंक जाय, तेजे विचार आयकूंक जाय, आनी तेजे ते स्टडी करपाक जाय, आनी तेजेन मागीर फुडें वचपाक जाय. तुवें तुजें भाशण ठोकलें तशें जायना. आज आमी सगळे हांगा ह्या मैदानाचेर उबे आयल्यात सांगपाक, हेजे आमचे गोरेश बाबा सांगला ते भाशेन की आमी आजी आयसून सोडली. खरें दूद बगता. आनी आमी चुकूय मागता तुमचे कडेन की आमी तुमकां एक आशा दाखयली जे निराशपणान तुमकां घातले देखून. पळय, आझाद मैदानाचेर तेवेन मिटींग घेतली. कितें सांगू, आयज तुवें सगळ्यां कडेन एकठांय जावपाक जाय आसलें. एक रुलींग आनी एक ओपोजिशन. हे ओपोजिशनाक सगळ्या मदें एक जावपाक जाय आसलें. ना तेंची हिस्ट्री, फाटली हिस्ट्री काडून तें दाखोवंक लोकांक कित्याक तूं पिशे काडटाय. फाटलें जालें, कालचो दीस जालो, काबार जालो, फुडें कितें करतलो तें सांग. फुडें कशें करतलो, कशें वयतले आमी सगळें आमी एकठांय जावपाक. एका हातीन ताळी वाजोना. ताळी वाजतले जाल्यार दोन हात जाय. तुवें लोकांक जाय तें सांगलें, हे पार्टीन हें केलें, ते पार्टीन हें केलें, पूण हें पॉलिटिकल म्हादईचो इश्यू घेवन पॉलिटिकल स्टंट करप हें सारकें न्ही. कित्याक तूं रोंग दिशेन तूं लोकांक व्हरूंक सोदता. सारकी दिशा दाखय. हेंचे सारकी दिशा आमी ताका सांगूंक गेल्यार तो आमचें आयकना. म्हणून आमकां दिसलें हेजे फुडें आमकां हे पार्टीन आनी रावंक फायदो ना. कित्याक जो तसोच लोकांक दिशात तोच तरी आमकां शिकयलें, आमी त्या लोकांकूय लाँग दिशेन वरतले. ते पासत आयज आमी सांगूंक सोदतात जे आमी आजी सोडली म्हणून, पूण हितूनय आमी तुमकां सांगता आमी फाटल्यान आसतले. जे कोण म्हादयक आनी गोंया पासत वावुरता पळय तेंच्या पासत आमी तेंच्या फाटल्यान आसतले. विचारूंक सोदता, आमी गोंयकार, कर्नाटका कडेन खूब MP सीट्स आसा, आमच्या गोंयकारां कडेन फक्त 2 आसात. आमी गोंयकार म्हणून समज एक कडेन आयज वचोन तो इश्यू झगडोवपाक सोदतात जाल्यार तितून कित्याक आमी फूट घालुया. हांव ताका इतलेंच विचारूंक सोदता, तितून आमी कित्याक फूट घालुया. मागीर तो प्रत्येक फावटे आमी पळयलां की प्रत्येक जो इश्यू आसा तो तेणें राजकारणान सारको हें केल्लो आसा. जशें की फाटले फावट काँग्रेसीचे आमदार BJPन गेले. काँग्रेसीचे आमदार जेन्ना BJPन गेले तेन्ना तेणें ह्याच आझाद मैदानाचेर येवन आपले अशें पॉलिटिक्स अशें करपाक गेलो. तितून तो म्हणपाक लागलो की काँग्रेसीन हें केलां, काँग्रेसीन तें केलां. काँग्रेसीचेर अटॅक करचे पयलीं तेणी इतली तरी चिंतूंक जाय आशिल्लें की ज्या घरान चोरी जाता तेन्ना चोराक सदांच धरप आसता, चोराच्या नांवान बोवाळ घालप आसता. त्या घरान कोण रावतल्याच्या नांवान बोवाळ घालून कांयच फायदो ना. सो अशें करून प्रत्येक कडेन आपली पॉलिटिकल पोळी भाजपाक लागून हो मनोज परब गोंयान येयल्लो आसा. आनी गोंयची ह्या राजकारणान तो फाटीं महाराष्ट्राक गेलो आनी खंय गेलो, खूब कितें कितें केलें. मागीर तो जसो व्हिडिओ बी व्हायरल जातकीर मागीर तेणी एक लायव्ह केलो. तितून म्हणपाक लागलो की तो जो कोण चिवटे म्हणून ते म्हणपाक लागलो OST मटेरियल तो मनीस मनोज परबाच्या कॉन्टॅक्टान इतके तेंप इतके पयलीं कसो येयलो. आयज आमकां दुबाव पडटा. कित्याक आयज CM सुद्दां म्हादयचेर कितें उलयतना 100 फावटी चिंतता. जसो तो पयर दिल्ली वचोन येयलो पूण ते सारकें कितें भायर सरोन कितें उलोवपाचें आशिल्लें कितें ना तेजेर सुद्दां तेणी खूब चिंतलें आनी अशें तशें करून तेंचो न्यूज भायर सरलो. तसो CM सुद्दां CM किंवा इतर मंत्री जाल्यार तो मनीस आयज इतलो म्हादयच्या बाबतींत गोंयकारां मदीं फूट कित्याक घालता. सो आमी सगळे मेळोन तुमकां एकूच सांगता की 16 तारखेक जी सांखळे मिटींग आसा
साखळे तितून गोंयकारांची खरी क्रांती आसा, जी गोंयकारांची साखळे खरी क्रांती आसा, ते क्रांतीन प्रत्येक गोंयकारान आयज सहभागी जावपाचो टायम येयल्लो आसा आनी हांव प्रत्येक गोंयकाराक उलो करता. जे कोण आयज आमचे हे पळयतात, आमची आयज न्यूज स्प्रेड जातली, जे कोण पळयतात त्या प्रत्येक गोंयकारांक उलो करता की तुमी घरांच्यान भायर सरचे, एक तराची वाट आमी चलोया आनी जी आमची मादय आसा ती आमी आमच्या गोंयांत परत हाडुया. वोट शेअर काय कशें कितें तें म्हाका कांय तेजें कळना, कित्याक तेजेर स्वताची मायलेज घेवपा खातीर तरी कितें तरी करता. आनी तेणें पयर जी मिटींग घेतल्या, जी हांगा मिटींग घेतल्या तितून एकूय एक्टिविस्ट आमकां दिश्टी पडना. जे स्टेजीर आशिल्ले ते सगळे तेजे कार्यकर्ते, तेजे जे कोण कॅन्डिडेट्स आशिल्ले तेच सगळे स्टेजीर आशिल्ले आनी तेच उलयल्या. इवन विरेश बोरकर सुद्दां जे कितें उलयला ते सगळे एंटी हे जे ओपोजिशन आसा तेंच्या अगेन्स्टूच उलयला, जे आयज गोंयकारांक एक करपाक सोदतात. तुमकां दिसना की जेन्ना आयज तांचो आमदार एक आसा पळय विरेश बोरकर, तो ह्या विशय जनरल विशय आसा पळय ते कितलेच झगडटा. आमी ताका पळयला एनवायरमेंट, आयज हो म्हादयाचो विशय जेन्ना इम्पॉर्टंट आसा, विरेशांनी बराबर तुमच्या येवचें, सगळ्यांचे एकठांय जावन, फॉरगेटींग अबाउट पॉलिटिक्स एवरीथींग, गोंयकार म्हणून. हय, तेच म्हणटा हांव की जेन्ना बाकीचे 39 MLA एक कडेन आसात, ते आपली पार्टी विसरल्यात. सगळे जे MLA एक कडेन आसात तेंकाय म्हादय तितलीच इम्पॉर्टंट आसा जितली विरेश बोरकराक आसा. जाल्यार आयज सगळे समज एक कडेन येवन आपलो आवाज करपाक सोदतात, जाल्यार हितून विरेश बोरकर सेपरेट वयता कित्याक? हो प्रश्न पडटा. विरेश बोरकरा हितून कितें आसा? आनी एक विशय म्हणटा पळय मनोजान जें म्हणटा की मिटींग आपयतलो ह्या दिसांनी, फाल्यां मिटींगा, परवा मिटींगा, हितून अवेरनेस करतलो. सद्याक आमकां टायम उरला अवेरनेस करपाचो, वो एकठांय जावन एक करपाचो उरला. सद्याक तेच म्हणटा हांव. आतां जशें म्हणटा तशें नाका कडेन, तोंडा कडेन उदक पावलां, मातशें उरलां, नाक बुडलें जाल्यार मेले आमी. असली परिस्थिती जाल्ली आसा. जाल्यार ह्या वेळार आमकां गोंयकारांक एक कडेन उलो करपाक जाय, ना की दुसरी पार्टीन वचोन ही आपली पार्टी, ही आपली क्राउड स्ट्रेंथ दाखयतलो आपूण, हे दाखयतलो, ते आयज करपाचो टायम येयल्लो ना. आनी आयज गोंयकारान एक कडेन जावपाक जाय. हे अवेरनेस जे आसा, अवेरनेस करपाकूच जाय. पूण तेजे बरोबर जेन्ना गोंयकार एक कडेन येता तितूनय आपूण आसा. गोंयकारांक सगळे बाकीचे आपलो वोट शेअर आसा, आपली फॉलोईंग आसा, तेंकां कन्फ्यूज करप ना. तुमच्या हितून सद्याचो मेन मुद्दो कितें आसा विशय गोंयच्या खातीर? आमचो सद्याक आयज आमी हांगा जमल्यात ते जी म्हादय नदी वाचोवपाक लागून जो आवाज आता सगळे हे NGO एकठांय जावन तितून बाकीचे सगळे पॉलिटिकल पार्टी म्हणटात, आमी पॉलिटिकल पार्टी सायडीक धरून आमी गोंयकार म्हणून तितून वयतात अशें ते म्हणटात. जाल्यार तितून सगळे गोंयकारांनी एकठांय येवचे आनी आमी जे फोडपाचें जे राजकारण आसा तितून ना हे सांगपाक लागून आयज प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्ली आसा. तुम्ही म्हादय म्हणटा, मनोज म्हणटा इल्लिगल स्क्रॅप यार्डाचो विशय आसा, पोगो आसा, ते आसा, हे आसा. सद्याचो तुमकां दिसना की उरलेले सायडीक धरून म्हादय इम्पॉर्टंट धरपा जाय म्हणून? सद्याक तरी म्हादय आसा गोंयांत. तशें हे म्हादयचें जालें तेन्ना आमी आरजी नाशिल्ले तेन्ना सुद्दां आमी खंय भटकलेले म्हणटा तशें. तेन्ना सुद्दां कोळशाच्या इशून तुमी पळयला, सेम इशू जालो, सेम केस जाली, सेपरेट हे जाली, सेपरेट सगळे आपली रॅली काडली. सो सेम थिंग चल्ला. आनी हे कित्याक लागून आनी कशें कोणाक लागून चलता ते हेजेर गोंयकारांनी चिंतपाक जाय, गोंयकारांनी हेजेर आवाज काडपाक जाय. आयज तुमी चिंतले म्हणून तुमी उलोवंक येयले. सारकें. आमकां तरी अशें दिसता की फाटली 5 वर्सां जेन्ना हांव तरी सांगता, जेन्ना मनोजा वांगडा 4 जाण सुद्दां भुरगीं भोंवपाक नासताले त्या वेळार सावन हांव मनोजा वांगडा आसा. एट द एज ऑफ 21 हांवें म्हाजें काम सोडलें. जेन्ना हांव कामाक लागलेलो तें काम सोडलें आनी हांव मनोजा वांगडा फूल टायम देंवलो. कित्याक म्हाका दिसलेलें तो खंय तरी गोंयकारांक लागून फुडें बरें कितें करता आनी बरें कितें करतलो. पूण आयज पळय हे सगळें पळयल्यार तें सगळें राजकारण आनी आपल्याच्याच पुरतें राजकारण दवरपाक सोदता आनी गोंयकारांक फोडपाक सोदता. तेजेर आमी निशेध करपाक लागून आयज तुमकां सगळ्यांक आपयल्या. तुम्ही रिग्रेट करता हे डिसिजन रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या बरोबर गेले म्हणून? हय, रेव्होल्युशनरी गोवन्सान हे जे कितें आसा पळय न्हू, ते हे जे डिसिजन जे आसा ते तेणी घेवपाचें नाशिल्लें. कित्याक आयज खंय तरी एक तुमी ओगी रावत आशिल्ले, तुमी आपली स्ट्रेंथ दाखयात, ही स्ट्रेंथ व्हरून आमी थंय व्हरून तेकयतात, त्या मुवमेंटा व्हरून आमची ही स्ट्रेंथ व्हरून आमी दवरतात, हे तुमी दाखयात जनतेक. पूण आमी सेपरेट वयतात हे सारकें न्हू. तुमचे कितले पर्सेंट आरजी तुमच्या वांगडा आसा? आरजी सद्याक आनीक हे सोडून हेंचे भायर आमचे कडेन आनीक 3 कॅन्डिडेट आसात. टोटल पर्सेंटेज जे आहा पळय ओवरऑल गोंयांत जे फूड जाल्या पळय आतां आरजी ना, टोटल कॅन्डिडेट तुमच्या बरोबर कितले जाण आहा? आमचे बरोबर सद्याक 6 जाण कॅन्डिडेट आसात. 6 जाण कॅन्डिडेट. 6 जाणांची समज